हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा. तर आयज 3rd डे घराकडे मायका व्लॉग. आयज 3रो दीस म्हाजो. तर तुमकां तर खबरच आसा की काल आमी वचपाची आशिल्ली घरा, बट काल मागीर सम कारणां लागून वचूं ना. तर आतां वतली सांजची. तर सकाळची न्ही आतां 11:30, सकाळची न्ही दनपारची 11:30 जाली. आणि घराकडे न्ही हांगा आसता की सकाळ फुडें उठप न्ही बेगीन कशें जायत ना. पयलीं तरी न्ही हांव उठ्ठालें 7:30 बी अशें, हॉल खूब लेट उठ्ठालें. आनी आतां न्ही हालीं तेंपान म्हाका बी संवय जाल्या लेट अशें उठपाचें. आयज आनी कितल्यांक उठला रे तूं? कितल्यांक उठला रे? 9:30. आनी हांव 9:15 कितल्यांक उठला. तें बी मान उठयलें म्हणून. हांगा येयलें न्हू, न्हिदलें की न्हू उठप जायत ना. आनी घरा कडेन कितें आसता, कामाचो हुस्को आसता. अरे इतलो लेट जालो, झाडू मारपाक जाय, देवाची पुजा करपाक जाय, च्या करपाक जाय, हेका कामाक वचपाचो हुस्को आसता. सगळें न्ही अशें आसता न्ही कितें ना कितें हुस्क्यान. सो तेजेर उठप जाता. हांगा येतकीर सगळें सुसेगात न्ही, कांय टेन्शन ना, कांय ना, सगळें सुसेगात आसता. सो तेका लागून न्ही न्हीद बी बरी लागता. उठपाक टेन्शन आसना न्ही, सो हुस्को आसना. सो सकाळ फुडें जाग बी येना. तर उठलेलें हांव 7 सुमार. बाकी न्हिदलें पळय तितलें बेगीन. कित्याक काय म्हणून मां उठलेली. मान उठोवन सकाळी ब्रेकफास्ट बी रेडी केलो, चपाती सगळें केल्लें. आनी मागीर म्हाका उठयलें, आगो च्या पिना उठना तुमी काय म्हणून. हांव उठलां आनी मागीर हाका उठयलो 9:30 सुमार. आतां 11:30 जाली. मातशें न्ही मार्केटान वचूं जाय म्हाका. मार्केटान म्हणल्यार न्ही एक काम आयलें. आतां हांगा आयिल्लेंच आसा न्ही, सो एक काम आसा तें करया म्हटलें. एक्चुली प्लॅन अशें नाशिल्लें. सो तेका लागून मार्केटान वचपाक जाय. आतां शावर बी घेवन रेडी जावपाक जाय आनी मागीर वतलें मार्केटान. मां आसा रांदता. हांवें कांय ना, सकाळ फुडें उठलें, च्या बी पिलें आनी व्हिडियोज आसा पळय तो एडीट केला. आयचो व्हिडियो अपलोडिंगाक लावपाक. आनी मार्केटान वता तेन्ना अपलोडिंगाक लायतलें. हांगा न्ही घरा कडेन एअरटेलाक नेटवर्क मातशें बी मेळना. तूं रस्त्यार चल, खंयी चल, मार्केटान गेल्यार बगर एअरटेलाक नेटवर्क कशेंच मेळना. जियो मेळटा बट तेजेर जितलें नेटवर्क मेळटा पळय जियो तेजेर न्ही व्हिडियो अपलोड जायना. सो हांव हांगा येतकीर जुगाड करता. मागीर कजनाले वायफाय आसा न्हू, तेंगेर वचून व्हिडियो बी अपलोड करता. बट आतां म्हणल्यार मार्केटान वचपाचें आसा न्ही, सोमतेच थंयच मागीर अपलोडिंगाक लायतलें अशें म्हणून. अपलोड जातलो न्ही मार्केटान. तेका लागून व्हिडियो एडीट केला. आतां न्हांवता बिवता रेडी जाता आनी वता. मागीर येवन जेवन आमकां घरा वचपाक जाय. मां रांदता. मान सकाळीं नुस्तें घेतलां, वेल्ल्यो घेतल्या आनी मिडियम सायजाची सुंगटां घेतल्या. आनी काल आमी येता आसतना, काल न्ही पयर येता आसतना मोठी सुंगटां हाडलेली, ती आसा फ्राय करपाक. सो मां रांदता. आनी तेऱ्याची भाजी. जर तर तुमी म्हाजे परचे व्हिडियो पळयला न्ही, आमी कालचो व्हिडियो तो सॉरी, आमी तांबडे सुर्ला गेल्ली. सो तो व्हिडियो जर तुमी पळयला न्ही जाल्यार तुमकां खबरच आसतलें. मान येता आसतना भाजी काडली ताळकिळ्याची आनी तेऱ्याची, ती करता म्हणटाली. सपोज केले जाल्यार मागीर तुमकां दाखयता. आनी हो आसा हांगासर न्हिदला म्हणल्यार कितें जागोच आसा. टी शर्ट तूं गेलें, जागोच आसा. लायटे बिटे पालून, दारां बिरां धापून असो हो जागो तेजो. हो सोफा बसपाक न्ही, न्हिदपाक फिक्स. हांगाच मेळटलो तो तुमकां. च्या पिलो हांगा मेळटलो, जेवलो हांगा मेळटलो. सकयल वचोन जेवन येता तो मागीर हांगा आसता तो हो जागो. आनी हे कशेंच सोडना तो. तर आसा मां बीन कितें करता, भयणान दोगांय सकयल. हांव वयता न्हांवता. या मरे मार्केटान. मातशें 11:30 जालें. तूं बी मागीर रेडी जा. सो आमी मार्केटान गेल्ली. मार्केटान वचून आयली बीन 1:15 जालें. सो आनी वता आतां घरा म्हटल्यार घरा आमची घरा न्ही, हांगा माफड्या वता जेवपाक जाय. 12 सुमार येयल्लें हांव. 12 हय. आनी मागीर बाजारान काम अशें तें गेलें, कजना फुडें मातशें गेलें, थंय बसलें. तेजे फुडें मातशें उलयलें. तेका आयज काम कांय ना, खंय सुट्टी खंय. मागीर येवन गाडयां बसला हेजे फुडें. हेगे खबर गे बायक पार्किंग मेळनाशिल्लें ना, हेगे खबर गे बायला आनी गाडयां बसला. तर जालें जें कितें काम आशिल्लें तें. आतां वता घरा. एक्चुली म्हाका आनी काम आशिल्लें, आनी एक काम जें आसा पळय न्हू आशिल्लें म्हाका, बट टायम पावना. लेट येवप जालें न्ही बाजाराक. तर पळयता वता आसतना जर टायम मेळना जाल्यार बेगीन वचून करतलें हांव तें काम म्हाजें. आनीक मागीर सांजचें घरा डायरेक्ट. आतां मान तेरो करता म्हणटाली. पळोवया तेरो कसो जालो तो. हेगे तोंड वांकडें जालें पळय हांगासर. तुका नुस्त्या हुमण केलां. आयज मान नुस्तें घेतलां सकाळ फुडें. आनी हांव येता न्हू तेन्ना मारलें हुमण बिमण सगळें करून जाल्लें. फक्त तेरो बी शिनून दवरलेलो. आमी घरा कडेन गेले की फास्ट जाता तिगेली सगळीं कामां. ना जाल्यार केन्ना 2:30 बी फोन केलो जाल्यार ना आजून न्हांवपा जाय, मागीर जेवतली अशें म्हणटा ती. 3 बिना जेयता ती. आमी आसलेल्यार एक म्हणल्यार तिगे सगळें रेडी जाता. एकाक जेवण जाय न्ही, तेका लागून. हांव पात्रांव न्ही, तूं पात्रांव.
नाका तर आतां वता घरा म्हागेलेंच काम आशिल्लें आनी कांय नाशिल्लें काम तर वता जेवता बिवता आनी मागीर भायर सरून येतली घरा कडेन मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान हांव आयब्रो काडपाक गेलें आसा सुजयलें म्हागेलें दोळे पळय तर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान मागीर हांव न्ही घरा कडेन पावलें आनी तुमकां सांगता घरा कडेन दार उगडतना असलो वास सामको मस्त तेऱ्याचो बरो वास येयलो मान बरी लसूण बी धडान घालून गरम मसालो घालून तेरो केला आमी न्ही असो प्लेन करनात थोडी जाणां बेश्टो प्लेन तेरो शिजूनच करता न्ही आमी तसो करना आमी सय बी मातशी वांटून घालून गरम मसालो जो आसा पळय तो घालून करता सो बरो मस्त असो वास येयलो तुमकां दाखयता कुकरान सिटी काडून केला तिणें पळयात ही न्ही लसूण धडोवन घातले आनी सय वांटून घातल्या गरम मसालो बी हांव मार्केटान गेल्लें न्ही तेन्ना म्हळ्यार मान केलो इफ सपोज केन्ना हांव ह्या दिसान येयलो आनी मान केलो न्ही जाल्यार तुमकां रेसिपी दाखयता भिकणां घातल्या तोरां घालून गे सुकयल्लीं खंय गेली आनी बाकीचें सगळें हांगासर जेवण सुंगटां भाजपाचीं उरल्या हांवें सो तुमच्या खातीर न्ही एक मस्त असो व्यू पळयात रेम्बो आयला वत आशिल्लें न्ही वतार पावस पडलो सो मस्त असो रेम्बो आयला पळयात हारच्यांतल्यान दिसता मिरर देंवय रे Left onto National Highway 66. Apa? Huh? काय बरं मस्त सिडनी पळय 6:15 सुमार जावपाक येयली आनी पावली आमी घरा एक 6:45 पयलीं पावल्ली 6:30 सुमार अशी पावल्ली आमी घरा कडेन तर येयली चेंज बिंज केलें आनी आतां जें कितें घेवन येयलां पळय न्हू तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार उडोवपाक जाय दवरुपाक जाय तर तुमकां तर खबरच आसा घरा गेले की ना कितें 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 हाडप जाताच तें म्हाज्या एकल्याच्याच वांगडा जायना सगळ्यांचें तशेंच आसता जेन्ना आपूण आपल्या आवयच्या घरा वता पळय न्हू तेन्ना कितें ना कितें कितें घेवन येवप आसताच वता आसतना एक बॅग घेवन वचप आनी येता आसतना 2-3 बॅग घेवन येवप हे ते संसार का नियम म्हणटा त्या भशेन मान आनी कितें कितें दिलां चेपणां घातली तोरां दिलां आनी बेश्टी खळां घातलेली बारकेली कण जे आसता पळय ते दिलां हेका आवडटा तसलें म्हाका आवडना ती तोरां बी चेपणाची तर ते दिलां आनी कितें कितें तें सगळें दिलां आनी वाटेर न्ही एक 2-3 मसाल्याच्यो ऑर्डरी आशिल्ल्यो गरम मसाल्याच्यो ज्यो मा करता पळय न्हू ते मा कडल्यान समजा पॅक बी करून हाडलो आनी वाटेर त्यो बीन दिल्यो सो ताका लागून बी मातशें वेळ जाला आनी पावस बी तितलो नाशिल्लो वाटेर मातसो एक 5 मिनटां पावस पडटा परत एक 5 मिनटां वत येता अशें करून आनी रेम्बो बी दिसलेलो तो बी तुमकां हांवें दाखयलो शूट करून आतां सगळे कपडे बिपडे आसा धुवपाचे तुमी तर पयलेच न्ही कितले कपडे जाले मागीर खूब कडेन वचप जालें सो ताका लागून ते कपडे भिजले न्ही ते आशिल्ले तशेंच मा म्हणटाली काल की धुता म्हणा आपूण सकाळीं म्हाका सांगताली मागीर हांवें म्हणलें नाका ते वले कपडे आनी खंय घेवन येतले हांगसर मागीर हाडले धुले रोखडे सुकपाक घालपाक मेळटा ते वले कपडे गुठलान हाडले की तांकां आनी कसो वास येता अशें म्हणून ते आतां कपडे बिपडे सगळे काडून जावं यूज करूं ना ते कपडे आसा ते सगळे आनी आतां 2-3 दिसान घरा कडेन येयला म्हणटा घरा कडलीं कामां ही आसता सो ते बी आसा सगळे तर ते सगळे करपाक जाय जेवपाचें कांय टेंशन ना व्हडलेशें कित्याक की जेवण जें आसा पळय न्हू तें हांव घेवन येयलां घरा कडल्यान तर आतां जें कितें सगळें घेवन येयलां पळय न्हू तें सगळें काडून बिडून दवरुपाक जाय तर आनी तुमकां तर खबरच आसता खूब दीस जाले न्ही घरा कडेन बीन आशिल्लें म्हणटा तें सगळें वावर आसता हें तें क्लीन बीन करपाचें सो तें सगळें करता ही घरातली कामां जी आसा पळय न्हू ती तर केन्ना सोंपचीच ना ती तर चालूच उरता एक कितें ना कितें चालूच आसता सो त्याच्या पयलीं म्हटलें खूब दीस जाले कमेंट्स जे आसा पळय ते रीड करूं ना तर कमेंट्स पयलीं रीड करून घेवया अशें म्हणून कित्याक की मागीर एकदां उरले न्ही तशेंच उरतात ते सो ताका लागून खूब दिसांनी आयज कमेंट्स जे आहा पळय ते रीड करता चड कमेंट रीड करिना थोडेशे एक 4-5 कमेंटनी रीड करता तर सगळ्यात पयलीं आयज कमेंट आसा अपर्णा पागी हेचो हाय नायस रेसिपी ट्राय शेअरिंग आमाड्याचो रोस इफ पॉसिबल आणि तू कशें किचन क्लीन करता तें बीन दाखय स्पेशली शेगडी तुझे किचन सामकें क्लीन आसता आणि तुझे टिप्स बीन बेस्ट आसता तर अपर्णा पागी तुका पयलीं म्हटलें सगळ्यात पयलीं थँक्यू तुवें म्हाका इतलो बरो कॉम्प्लिमेंट दिलो अशें म्हणून आनी आमाड्याचो रोस ही रेसिपी जी आसा पळय आनी थोडे दिसान हांव शेअर करपाची ट्राय करता कित्याक की आतां न्ही आमाडे जे आसा पळय न्हू
ते आमचे गावठी आंबाडे जे मेळटा पळय बारकेले आंबाडे ते अजून आय थिंक मार्केटान येवपाक लागले कित्याक म्हाका तर अजून मार्केटान मेळूना आतां श्रावणाक बी मेळटले आनी थोडे दिसान सो तेन्ना मागीर न्ही हांव ती रेसिपी तुज्या वांगडा शेअर करता आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार किचन क्लिनिंग टिप्स जे आसा पळय न्हू आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलेले नॉनस्टिक तवो बी जो आसा पळय तो तूं कसो क्लीन करता बीन सांग अशें म्हणून म्हाका आनी एकदां कमेंट बी आयिल्लो आसा सो आसा म्हजे कडेन थोडेशे म्हळ्यार टिप्स बी हांवें दवरल्यात नोट करून तुमच्या खातीर सो आनीक थोड्या दिसांनी तो बी व्हिडिओ तुमच्या वांगडा येतलो शेअर करतलो हांव तो बी व्हिडिओ तर मागीर व्हिडिओ येतलो न्ही तेन्ना तेच्या तुजी ही रिक्वेस्ट आसा पळय ती तेन्ना हांव फुलफील करपाचें ट्राय करतलें आनी नेक्स्ट कमेंट आसा वंदना कामत हेचो आय ट्राय टुडे इट सेल्फ सामकें बरें आशिल्लें क्रंची एंड व्हेरी टेस्टी तर हांवें जी चिकन कुरकुरा रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर केली पळय न्हू तेजेरच कमेंट आसा सो तेणें तो त्याच दिसा ट्राय केलो आनी म्हाका रिप्लाय बी केलो म्हणल्यार सांगलें बी की कशें जालें तो तर थँक्यू सो मच तुवें म्हाजी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती ट्राय केली म्हणून आनी जर तुमची कसली अशी रेसिपी रिक्वेस्ट बी आसा न्हू जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करपाक शकता हांव ती रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करपाची ट्राय बी करतलें नेक्स्ट कमेंट आसा आशू सिंगापूरकर तुझे व्हिडिओ म्हाका खूब लायक जाता अशें दिसता की हांव तुजे कडेन उलयतां तर थँक्यू सो मच तर नेक्स्ट कमेंट आसा ट्रॅवल 71610 नाव ना आय थिंक चॅनल बी आसतलो कोणाचो यू हॅव ब्रॉट वेजिटेबल अलॉंग विथ घोडका एंड टाळकिलो वॉट इज द नेम ऑफ दॅट वेजिटेबल एंड यू हॅवंट एट शेअर्ड इट्स रेसिपी तर न्ही घोडका वांगडा हांवें दोन भशेचे वेजिटेबल हाडलेले एक ताळकिळो आनी एक जी आसा पळय न्हू ती बेतीची भाजी आमी ताका बेतीची भाजी म्हणटा आनी खुबशे जाणांनी म्हाका कमेंट बी केले की ती कसली भाजी म्हणटात ते म्हणल्यार एक एक कडेन एक एक भशेन नांव आसता न्ही तर आमी ताका बेतीची भाजी म्हणटा आनी दोनी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या ताळकिळ्याची भाजी जी आसा पळय न्हू ती घोडकाची रेसिपी दाखयल्ली पळय न्हू त्याच दिसा हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आनी तेजे नेक्स्ट डे म्हटल्यार संडेचो म्हाजो जो व्लॉग आसा पळय न्हू तो तूं चेकआउट करपाक शकता त्या व्हिडिओनी त्या दिसा हांवें बेतीची भाजीची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा तर नेक्स्ट कमेंट आसा अंकिता नायक हाचो नायस चिकन कुरकुरा रेसिपी बट यू आर नॉट यूजिंग रेड फूड कलर मुखार एक क्वेश्चन मार्क तर न्ही हांव मोस्टली एवॉयड करता फूड कलर्स बी जे आसा पळय न्हू ते अशें जेवणाक बी वापरपाचे म्हाका लायक जायना ते जायना हो बी बेजारता हो म्हाका म्हणटा जे कितें नेसेसरी ना पळय न्हू अशें कितें ते घालनाका फूड कलर्स बी म्हळ्यार ते एक्स्ट्रा अशें न्ही सो ते खावपाक आमी न्ही जितले एवॉयड करता पळय तितलेच आमच्या हेल्था खातीर बरें सो हो म्हणटा ते कंपल्सरी ना ते तो जर घालना न्ही जाल्यार टेस्ट बिगडटा अशें बी कांय ना न्ही सो तूं तो एवॉयड कर अशें म्हणटा सो ताका लागून न्ही हांव मोस्टली फूड कलर्स बी जे आसा पळय न्हू ते यूज करना इफ सपोज कलर जायोच न्ही जाल्यार येल्लो कलर यूज करपा जाय हळदीचो पावडर जावं असो सपोज पर्पल कलर जाय कित्याक जाल्यार तो कॅबेज मेळटा न्ही सो तेजो कलर असो करून रेड कलर जाय जाल्यार बिटाचो कलर अशें करून यूज करता बट मोस्टली हांव एवॉयड करता ते मार्केटान कलर बी हाडपाचे आसत ना म्हाजे कडेन तुमकां केन्ना म्हाजे कडेन तसो फूड कलर बी मेळचोच ना हांव केन्नाच घालना तशें केसर बीन तसो घालून हांव कलर काडटा कित्याकूय जाय जाल्यार तर नेक्स्ट कमेंट आसा जानवी मुदालियर थँक्स अक्षता रामनाथ टेम्पल दाखयले तुवें तूं सॉरी म्हणनाका मुंबय बसून कुलदेवीचें दर्शन जालें म्हागेलें मम्मी खूश जाली थँक्यू व्हेरी मच तूं हॅप्पी केलेस तुगेले देव बरें करतलो तर तुका पयलीं म्हणल्यार थँक्यू तुवें म्हाका ब्लेसिंग दिली म्हणून सो हो कमेंट जो आसा पळय न्ही तो आसा संडेकूच हांव हांगा गेल्लें न्ही रामनाथ टेम्पल तुमकां दाखयल्लें पळय न्ही सो तेजीच रिक्वेस्ट आशिल्ली खूब म्हयने जाले ऑलमोस्ट 3 म्हयने सुमार न्ही ते म्हाका जाल्यार सांगताले की दाखय म्हणून म्हाकाच अशें वचपाक मेळत नाशिल्लें आनी हांवेंच न्ही हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो लेट शूट करून दाखयलो तुका सो तेंचो तो कुलदेव खंय म्हाकाय बी पयलीं खबर नाशिल्लो सो तेणें म्हाका मागीर कमेंट केलो हो व्हिडिओ पळोवन की कुलदेव आनी तेज्या मम्मीक खंय हें पळोवपाचें आशिल्लें देवूळ कुलदेवाचें सो ती बॉम्बेक आसता तेणें म्हाका न्ही स्पेशली इतलो व्हडलो कमेंट केला थँक्यू म्हणून तर न्ही नेक्स्ट कमेंट आसा मोहिनी काळे हेचो तर ते म्हाका अशें सांगता की एक गोवन युट्यूबर आसा ते तुका सारकें फॉलो करता आय मीन तूं करता तशे व्हिडिओ तुजे सारके हेडिंग बरयता आनी वरचो कवर पीक तसो घालता आनी आतां तुजे सारके बी उलोवपा लागला ते चेडूं तर
हे तुवेंच न्ही खूब जाणांनी नोट केला आणि खूब जाणांनी म्हाका कमेंट बी केला. थोड्यांनी आनी अशें युट्यूबाचेर बी कमेंट केला, थोड्यांनी म्हाका इन्स्टाचेर बी मेसेज केला की अशें एक आयडी आसा, असं एक गोवन युट्यूबर आहा. तुवें तरी हांगसर मेन्शन करूं ना कोण गोवन युट्यूबर ते, बट खूब म्हळ्यार इन्स्टाचेर बी म्हाका मेसेज येयला की ही म्हळ्यार हो गोवन युट्यूबर आसा जो तुका डिट्टो फॉलो करता. तूं जे टॉपिकाचेर व्हिडिओ करता पळय त्याच टॉपिकाचेर न्ही सेम तुज्याच भशेन न्ही 2-3 दिसान आमकां व्हिडिओ जो आसा पळय तो परत पळोवपाक मेळटा अशें म्हणून. तर तांकां बी हांवें थंय सेम थिंग सांगलां आनी तुमकां बी न्ही हांव हांगासर सेम थिंगच सांगता की पळय तो तेजो पॉयंट ऑफ व्यू, ते म्हाका कॉपी करता ना करता तो तेजो पॉयंट ऑफ व्यू. म्हटल्यार कशें आसता खबर आसा, हांव तो म्हळ्यार तो मनीस जो आसा तो युट्यूबर आसा तो म्हाका कॉपी करता म्हणटा न्ही, सो हांवें बी पळयलां. म्हटल्यार पयलीं न्ही हांवें तितलें नोट करूं ना ताका ते कशें व्हिडिओ करता कशें उलयता. मागीर जेन्ना पळय म्हाका मेसेजीस येवपाक लागले जावं कमेंट येवपाक लागले पण तेजे नंतर हांवें पळयलें आनी अशें बी जायना की हांवें तेन्ना न्ही ते कमेंट्स जे येयल्ले पळय ते तेन्ना रीड करूं ना. आतां म्हाका खूबदां अशे कमेंट्स येयले आनीक मेसेजीस येयल्यो, सो हांवें बी तेजेर उलोवप म्हळ्यार तुमकां रिप्लाय करप गरजेचें अशें म्हाका दिसलें. अशें जाता न्ही तुमी म्हाका कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिता म्हाज्या पर्सनल थिंगा बद्दल, म्हळ्यार म्हाका कोण कॉपी करता जावं म्हाजो कंटेंट कोण घेता, सो मागीर तुमी म्हाका सांगलें आनी हांवें तेजेर जर कांय तुमकां रिटर्न रिप्लाय दिलें न्ही अशें जाता की हांव तुमकां इग्नोर करता, म्हाका कांय पडून वचूं ना अशें जाता न्ही. तेका लागून म्हटलें की आयज हेणें बी कमेंट केला न्ही सो हांव हेजेर कितें तरी उलयतलें इन सेन्स तेका कांय म्हणपाना, तेका सायडीन धरून जे म्हाजे व्हिवर्स आसा जे म्हाज्या बद्दल चिंतता, जे म्हाका हांव खंय चुकता तें सांगता जावं हांव कितें बरें करता तें सांगता, सो तांकां रिप्लाय दिवप, सो तांकां आन्सर करप हें गरजेचें अशें म्हणून हांव आयज ह्या टॉपिकाचेर उलयतां. पळय ते कितें कॉपी करता पळय तो तेजो पॉयंट ऑफ व्यू, सो ते कॉपी करता. म्हाका बी फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना म्हाका बी अशें दिसलें वायट दिसलें की हय हे म्हाजें कंटेंट घेता टॉपीक घेता. मागीर हांवें हेजे कडेन डिस्कस केलें, सो आनी आमगे डिस्कशन जावन मागीर सोल्युशन अशें हाडलें की चल इन अ पॉझिटीव वे घेवया. आतां पळय हांव सोशल मिडिया हांव अशा प्लॅटफॉर्माचेर काम करता जे प्लॅटफॉर्मार म्हाका आजूबाजूची 4-5 जाणां पळयता, सो ती म्हाका फॉलो केले की ना हांवें तें वायट धरप ना. जर तर हांव कितें वायट करता आनी तेणी तें वायट फॉलो केल्यार एक अशें ना तूं म्हाका फॉलो करनाका सो ते हांवें मिस्टेक केली अशें म्हणपाक मेळटा. सो हांव बरें कितें करता तेका जर ते फॉलो करता न्ही सो बरी गोश्ट बरी थिंग न्ही हें बरें कित्याक फॉलो करप. हांव कांय वायट करना, हांव तुमचे कडेन कांय वायट इन्फॉर्मेशन पाविना जावं हांव रॉंग टॉपिकाचेर बी केन्नाच कांय उलयना. म्हळ्यार अशें एक वेगळो टॉपीक घेतला आनी तुमचे कडेन रॉंग इन्फॉर्मेशन पाविलें जावं तुमचो टायम वेस्ट केलो अशें कांय करना. हांव बरे गोश्टी ज्यो आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करता. तेका जर त्यो बऱ्यो गोश्टी आवडटा न्ही जाल्यार गूड थिंग. म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की हय हांव कितें करता तें बरें करता, सो तेका लागून म्हाका फाटल्यान 4 जाणां फॉलो करता. सो हांव अशें मानून चलता. बरी गोश्ट ती एक्सेप्ट करता म्हाजो. म्हळ्यार एक खंयचो तेणें टॉपीक घेतलो सो तांकां तो आवडलो, म्हणजे कितें हांवें तेजेर सांगलें बीन तें ताका आवडलो, सो म्हणून ते तो परत रिक्रिएट करता त्या टॉपिकाचेर एक व्हिडिओ जो आसा तो. सो हांव तशें मानून चलता. म्हळ्यार आनी सेकंड थिंग हांव मनाक बी अशें सॅटिस्फाय करता. म्हळ्यार आनी म्हाकाच हांव अशें मोटिवेट करता की हांव सक्सेसफूल जाता, सो म्हाका 4 लोक फॉलो करपा लागली आतां, सो बरें दिसता. तें चिंतून आनी चड बरें दिसता. हो बी म्हाका तसोच म्हणटा हा पळय हेजे वयल्यान तुवें चिंतपाचें की तूं सक्सेसफूल जावपा लागलें सो तुका 4 लोक ताका लागून फॉलो करता अशें म्हणून बरें दिसता. आनी मे बी अशें बी आसपाक शकता की ते आतां कंटेंट तुमी म्हणटा आनी घेता जाल्यार तुका फॉलो करता, तूं उलयता तशें उलयता, थंबनेल टायटल हांव घालता तशें घालता. मे बी तेजे कडेन जायना आसतलें चिंतपाक की आपूण फाल्यां कितें व्हिडिओ करूं जावं आयज हांव कितें व्हिडिओ करूं हें तेजे कडेन चिंतपाक जायना आसतलें. सो ताका लागून ते हांगचे थंयचे कंटेंट पुनयता आसतलें. ती तेजी मर्जी. आतां तुमी म्हाजे व्हिवर्स तुमी म्हाका पळयता की हांव कितें करता, तो मनीस कितें करता, तो मनीस कितें करता तें तुमी जज करपाचें आतां. सो तेजेर हांव कांय करपाक शकना. अशें आसता न्ही थोड्याक तकली चलना एकदां हांव कितें करूं कांयच कळना, सो मागीर तूं करता तशें करपाचें तें करता तशें करपाचें. थोड्याक तितलेच लिमिटेड तकली चलता. मे बी तेजी तशी आसपाक शकता. तेगेले थिंकींग पावर जो आसा तो तितलोच लिमिटेड आसा, सो तो मागीर ते मनीस कितें करता तेजे कडल्यान कंटेंट घेता. आतां हांव बी वर्ड असो यूज करनाशिल्लें की कंटेंट म्हाजो कॉपी करता तुमी म्हणटा न्ही, हांव अशें चिंतनाशिल्लें कॉपी करतना. जेन्ना पळय तुमी म्हाका सांगलां आनी हांवें पळयलें पळय न्हू तेजे ते व्हिडिओज पळयले तेन्ना म्हाका बी अशें कळून येयलें की हय आतां एक टॉपीक हांव जे टॉपिकाचेर उलयता, सपोज हांवें एक टॉपीक केलो
एक कसलो व्हिडिओ केलो, एक सपोज XYZ टॉपिकाचेर व्हिडिओ केलो, सपोज तेणें तो XYZ टॉपिकाचेर व्हिडिओ केलो जाल्यार हांव ताका म्हणनाशिल्लें की हांव म्हाज्या भशेन व्हिडिओ करता म्हणून, कित्याक जस्ट ताणें एक टॉपीक घेतला, तो टॉपीक म्हाजो पर्सनल नाशिल्लो न्ही, तो सगळ्याचो टॉपीक, त्या टॉपिकाचेर कोणीय व्हिडिओ करपाक शकता. सो ते जर डिट्टो म्हाज्या भशेन कॉपी करता, थंबनेल टायटल डिट्टो घालता, हांवें जे त्या व्हिडिओन हांवें जे पॉयंट्स क्लियर केले, हांवें जे डिस्कशन केलां सेम जर ते तशें करता मागीर कॉपीज म्हणपाक पडलें ना. हांव बी मागीर एग्री जालें हय करता आसतलें म्हणून, नाजाल्यार हांव बी एग्री जावपा नाशिल्लें की करता म्हणून. मागीर हांवें बी चिंतलें हय अशेंच जर थंबनेल बी म्हाजे भशेन घालता, टायटल बी म्हाजे भशेन घालता आनीक उलयताय बी म्हाजे भशेन, मागीर म्हाकाय बी दिसलें हय कॉपी करता अशें म्हणून. हांवें बी एग्री केलें मागीर. सो मागीर हांवें म्हाका जे इन्स्टाचेर मेसेजीस येयल्ले पळय न्हू तांकां बी म्हटलें हय कॉपी करता, हांवें बी पळयले ते व्हिडिओज. बट आसूं दी, ताका जर म्हाकाच फॉलो करून वयर सरपाचें आसा न्ही जाल्यार गूड थिंग, बरें जालें, करूं तशें कांय ना. देव आयज ताका दिता, फाल्यां म्हाका बी दितलो कितें ना कितें. म्हाका कोणाचो टॉपीक कंटेंट घेवन अशें वयर सरपाचें ना. आनी पयलीं न्ही म्हाका बी एक दीस कोणे तरी कमेंट केल्लो की तूं कमेंट्स कित्याक रीड करता. सो ही बी रीड करता, ती बी रीड करता, ती बी रीड करता. पळय कमेंट्स रीड करप ही म्हाजी पर्सनल चॉयस नाशिल्ली. म्हाका न्ही 2-3 जाणांनी कमेंट केले की तूं बी आमचें नांव घे, नांव घे आमकां बीन, आमी बी तुका म्हळ्यार तुजे व्हिवर्स तुका कमेंट करता हें करता, सो तूं बी आमचें नांव घे आमकां बरें दिसतलें अशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें ते कमेंट्स रीड करप जे आसा पळय स्टार्ट केलें. आनी न्ही हांव एवरी डे अशे कमेंट्स रीड करिना, तुमकां तर खबरच आसा. मिनिमम 1 वीक गॅप तरी पडटा म्हाका. 1 वीक, मोर देन 1 वीक तरी वताच कमेंट्स रीड करपाक. सो आनी हांव केन्ना केन्ना अशें करून रीड करता. पयलीं न्ही गॅप पडटालें तेन्ना म्हाका परत मागीर कमेंट येताली ना खूब दीस जाले तुवें आमचें नांव घेयना, तूं आमचें नांव कित्याक घेयना अशें म्हणून. सो आनी त्या दिसा आनी अशी खुबशे व्हिवर्स आसा जे रिक्वेस्ट करता की तूं ही रेसिपी दाखय, तूं ही प्लेस एक्सप्लोर कर, तूं आमकां बर्थडेक वीश कर जावं हें कर. हांव ती सगळ्यांची रिक्वेस्ट जी आसा पळय ती फुलफील करता. अशें ना की तुवें म्हाका बर्थडे वीश कर म्हटलें म्हणून हांव ती बारीक रिक्वेस्ट सो हांव ती इग्नोर करतलें. रेसिपी दाखय म्हणल्यार हांव म्हाका कंटेंट मेळटा म्हणून रेसिपी दाखयतलें तशें ना. सगळेच व्हिवर्स आनी तुमची सगळेच रिक्वेस्ट जे आसा पळय न्हू ते म्हाका एक समान हांव सगळेच रिक्वेस्ट जे आसा पळय ते फुलफील करपाचें ट्राय करता. फक्त कितें जाता ना जेन्ना तुमी म्हाका खंयचे प्लेसीस सजेस्ट करता जावं रेसिपी सजेस्ट करता पळय न्हू त्यो रिक्वेस्ट ज्यो आसा पळय त्यो फुलफील करपाक म्हाका मातसो थोडोसो टायम वता. सो आतां ह्या दिसांनी ज्यो पावसान विजीट करपाच्यो प्लेसीस आसता पळय न्हू त्यो विजीट करपाचें ट्राय करतलें हांव आतां. थोड्योश्यो आसा प्लेसीस मायंडान आनी थोड्योश्यो प्लेसीस ज्यो आसा पळय त्यो म्हाज्या व्हिवर्सान बी म्हाका सजेस्ट केल्या की तूं हांगासर वच, थंयसर वच, ह्यो प्लेस दाखय, त्यो प्लेसीस दाखय अशें म्हणून. सो ट्राय करतलें बसपाचें. आनी हेज्या पयलीं बी हांवें तुमकां खुबश्यो प्लेसीस दाखयल्या आनी हेज्या मुखार बीन अशें तुमकां इंट्रस्टींग व्हिडियोज जे आसा पळय ते बी पळोवपाक मेळटले. पळोवया मागीर कशें कितें जाता तें प्लॅन करून. चलात तर आतां आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू ते हेजेच वांगडा एंड बी करता कित्याक की आतां खुबशीं कामां आसा जे आतां घेवन येयला ते सगळें सामान जाग्यार दवरपाक जाय, मशीन लावपाक जाय, तेच्या नंतर घरा कडेन मातशें क्लिनींग बिनींग आसा. सो वाट तर हेणें लायली. टायम 7:42 जाले आनी आतां तें सगळें काम करता. आनी चलात मेळटा तुमकां मागीर फाल्यां सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हो आसा भायर दाखयता तुमकां मेळटा. घरा कडेन येयल्ल्या मेळत ना न्ही तुमी. तो माजराच्या फाटल्यान लागला. येवन चावी काडला आनी भितर वचून ताका कितें हाडून घातला. सो आमी सांगून गेल्ली नेबराक बीन जेवणाचें सगळें. ताका उपाशी धरून वचना. लास्ट टायम म्हाका कोण तरी कमेंट केल्लो की तूं आतां खंय वता वचपाचें बी आसल्यार मातशें थोडे दीस इग्नोर कर की ताका तेच्या पोटाचें बी सारकें कर म्हणून. सो ताका लागून आमी न्ही खंयच अशीं वचूना रावपाक बिवपाक, घरा सुद्दां वचूना ताका लागून. सो आतां मातशें तें व्हडलीं जाल्यां न्ही तेजी भुरगीं. सो आनी नेबराक हांव सांगून गेल्लें तेणी घातलेलें हांगासर. सो आसा सगळें तेच्या पोटाचें सारकें केलें आनी येवच्यो येवन घातलें बी ताका आमी. आनी हो पळय हो हांगासर बसला. बाय. चला मेळया फाल्यां.